खुशाल जाता। हे आमच्या कपेलाची 25 वर्सां आमी रिन्यूएट केल्या जातात आनी आमकां खूब खुशालकाय आमकां हें भाग फावो केले देवान। आमी 25 वर्सां आनी हांव प्रेजिडेंट जाल्यारूय 25 वर्सां जाता त्या कपेलाचो। खूब खुशालकाय रिपोर्ट सामकी। तशेंच हांव सगळ्या आमच्या फादरीक दिनवासता कित्याक ते येवन तांच्यांनी आमच्या गांवच्या पुतांनी ते दीस आमचे सेलिब्रेट केले आनी आमच्या गांवच्या सगळ्या वाड्यान सगळ्या सहकार दिलो आमकां। तशेंच आमचे हिंदू शेटगांवकर भाव आहात ते सगळ्याक मिसळ जाले। खरेंच एक व्हड खुशालकायेची खबर आनी जायतो लोक येता आमचो गांव भायलो इवन सगळे आख्खे गोंयभर म्हटल्यारूय जाता। त्याक जायते मिलाग्री ह्या खुर्सान केल्ले आहात। कोणाक भुरग्यां फावो केला, कोणाचे काजाराचे जायना ताका काजार सोयरीक जावन काजार फावो केला। सो जायते म्हज्यान सांगोंक हे जायना खूब आहात आनी उगडास पासून आमच्या जिवितान पासून जायत्योच मिलाग्री घडटात। माझे नाव इलारीन फेर्नांडीस। आमी ह्या वाड्याचे फेस्त सेलिब्रेट करता आनी आयज आमी 25 वर्साची केक कटिंग केल्या। आमचो प्रेजिडंट आनी सगळे मेळून आमचे फादर आनी सगळे आमची कम्युनिटी एकठांय जावन सगळे आमी बरे भाशेन हे फेस्ताची मांडावळ केल्या आनी जायतो लोक येता खंयचो गिजमिता मिलाग्री करता आनी जायते फावटी आमकां ह्या खुर्साची मिराकल जाता। टेस्ट करता त्या सांगीच्या 7 स्टार्ट करतात आनी दोनूय धर्माचे लोक थिंगा मागण्यांक आसतात आनी तुळशी कडेन आसतात। ही तुळस आनी हे कपेल दोनूय धर्माचे लोक येवन हिंगा प्रार्थना करता आनी लोकांक मागता ते भावार्थान देव दिता।